ജീവിതത്തിൽ വേദന Check this. Check this. Sugliu bilong ya.
zamco somi, ekot zamco bawan, ekot zamco baptist, ekot zamco diaban, powitat miał wolwi, shantiच्या पासान, सगळी एकूच जावच्या, आमकां आपोवन हाडल्यान, देखून आमी गायता. एकलोच आमचो स्वामी, एकूच आमचो बावन, एकूच आमचो बाप्तिस्त, एकलोच आमचो देवबान, एकाच आत्म्या वरवीं, एकूय करचे खातीर, एका जिवाचे आमकां आपोवन हाडल्यान, देखून आमी गायता. एकलोच आमचो स्वामी, एकूच आमचो बावन, एकूच आमचो बाप्तिस्त, एकलोच आमचो देवबान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या इश्टानो, देव जावन आसा आमचो उजवाड आनी तारोक. आयज संवसारान जायती उदरगत जाल्या, पूण मनीस देवाक विसरून संवसारी वस्तूंचो गुलाम जाला. आपल्याक मोगान रोजतोल्या देवाक सोडून मनीस संवसारी जायत गेला. आयचो विशय बावडटा उदेशी संवसारी कुड्डेपण पयस करुया. हो विशय देवीक जिविताक वेंग मारूंक आमकां आपयता. बागेवन फ्रांसीस शावेराचे मोजतीन संवसार दाखयता त्यो काळोखाच्यो वाटो सोडून बावडटाक तीर रावूंक आनी देव जिवितान वाडोवंक ह्या मिसा बेटेंत आमकां कृपा मागुया. मोगाड भाव भयणीनो, आयचो विशय आमकां सांगता ते भाशेन आमी संवसारी कुड्डेपणान जायते पावटी जियेल्या, ओत्मीक कुड्डेपणान जियेल्या, एकामेका सोबे कुड्डेपणान आमी जियेल्या. आमकां नदर दिल्या बावार्थाची, पूण आमी बावार्थाची नदर सांडून संवसारी वाटयेन आमी चल्ल्या. कालतिकायेन देवा लागीं बोगसणें मागुये. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, गुन्यांव उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो प्राण, हो म्हजो प्राण, हो म्हजो उडोप्राण. हे पासत भाग्यवन सदांच आंकवार मारीक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावूंक. आमेन. Krishna,
आत्म्याचे मीस खेरीत भाशेन आमचे सान जुआंव फाकुंदो पॅरिश कोर्ली ह्या फिरगोजकारांचे बरोबर आनी तांचे इंतेसांवान आमी भेटयता. आमची गांवची जी कोण भायर आहाय, परदेसांत आहाय, जाणटी आहाय, एकसुरी आहाय, पिडेंत आहाय, भुरगीं आहाय, तरणाटी आहाय, काजारी आहाय, आंकवार आहाय, तांचे खातीर खेरीत भाशेन ह्या मिसांत आमी मागता. अदीक करून इवलीन हेवलीन फेर्नांदीस ताचे पासत देवाक आर्गां दिता. ताचो आयज 21st बर्थडे. देवान ताका जायतीं बेसांवां दिवंक. सुम्या जेजू आमचे सोडवणे खातीर तुज्या मोगाची ओगोनीत पदवी दाखोवंक ये. आमच्या पातकाक लागून खूब खूब संकश्टांत आमी सांपडटा, तांतली आमकां निवार. आनी तूंच दोयाड सोडवणारा आमची सोडवण कर. जो देवा बापा सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांचे सासणांक. आमेन. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, थोड्याच काळान थोड्या काळान लेबनान सुफोल जावंक पावचो ना दिसता, आनी सुफोल गांव एक झाडाचो मळो जावंक पावचो ना काय. त्या दिसा बरी मनशां पुस्तकांतलीं उतरां आयकतलीं आनी सावळेंतलीं आनी कालोखांतलीं भायर सरून कुड्डी मनशां पळोवंक लागतलीं. बारीक लोक सर्वेस्परा सोबें अदीक संतोशतलो. सगळ्यावून दुर्बल ती इस्रायलांत पवित्र म्हूण वंदितात ताचे सोबें कुशालकायेचे उल्हास सोडटली. कित्याक जुलूमदारांचो नाश जातलो आनी खेबाडां करपी नपयत जातलीं, आनी वायट करूंक तयार आसलोल्यांचोय भस्म जातलो. लोकांच्यो खबरो करून पेल्याक गुन्यांवकार करतात तीं, आनी दारवंट्या लागीं बसून न्हीद करूंक वेता ताका फासाक घालतात तीं, आनी आडगां सांगून न्हीद मनशाचो कोटलो भायर उडयतात तीं. अशें आसता सर्वेस्पोर जाकोबाच्या गोरोण्याचो देव अब्रामाचो सोडवणदार म्हणटा, आतां आनी जाकोबाक लॉज भोगची ना, ताचें तोंड होलदुवें जावचें ना. कित्याक म्हज्या हातांनी तुमचे मदें केलां तें ताका दिश्टी पडटलें, आनी म्हजें नांव तो वयर काडटलो. आनी जाकोब पवित्र म्हूण वंदिता ताचें नांव ती वाखाणटलीं, आनी इस्रायलाच्या देवाचे भिरांतीन ती चलतलीं. तेन्ना वांकडे तिकडे वाटेन चलतात ती जाणवायेच्या मार्गार चलूंक लागतलीं, आनी गुणगुणटल्यांक शिक्षण मेळटलें. देवाचें उतोरें. देवाचे बरोबकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सगळीं म्हणुया, म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पोर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कापोना. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. सर्वेस्पोरा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितान सर्वेस्पोराच्या घरांत करूंक म्हजें तिकान. सर्वेस्पोराची गोडसाण चाकून भोगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावून रावूंक. जबाब. सर्वेस्पोर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. जिव्या मनशाच्या देसान
सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, तीर राव, कालीच गोड दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. जबाब: सर्वेस्पोर म्हजो उसवाड, तोच म्हजो तारोक. शिववर्तमानाक सगळीं उबी रावया. पोळे, आमचो समी आपले बोल दाखोवंक येतलो आनी आपल्या सेवकांचे दोळे उगडटलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून म्हटले, म्हाका सुम्या सुम्या जेजू फुडें वेतना दोग कुड्डे ताचे फाटल्यान ओशी बोब मारीत आयले. दाविदाच्या पुता आमची काकूट कोर. आनी तो घरा पावतूच ते कुड्डे ताचे सोरशीं आयले आनी जेजून तांकां म्हटलें, हे म्हज्यान तुमकां करूंक जाता म्हूण तुमी सोत मानतात? ताणें म्हटलें, ओय सायबा. तेन्ना तांचे दोळ्याक ताणें हात लायलो आनीक म्हटलें, तुमच्या बावार्ता प्रमाणे तुमकां जावं दी. आनी तांचे दोळे उगडले आनी ताणें तांकां खोरायेन सांगलें, खबरदार, हें कोणाकूच गोमोव नाकात. पूण ते गेले आनी त्या आख्ख्या गांवांत तांणी ताचें नांव गाजयलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, थोड्योश्योच कल्पना आयच्या ह्या वाचपा वयर. आमी आयज नियाळटां भावार्था उद्देशीं संवसारी कुड्डेपण आमी पयसावया, पयस करुया. आमचे कोंकणी भाशेन एक मुन्या दोळे आसोन कुड्डो म्हण. आय वील मॉडिफाय इट अ लिटल एंड आय वील से दोळे सगल्यांक हाय. ऑल ऑफ अस हॅव आयज, बट आयसायट नदर सगल्यांक ना. थोड्या जाणांक कमी आसतली, थोड्या जाणांक बरी आसतली. थोडीं जाणां आमी ओकलां लायता, थोडीं आमी लायना. थोड्यांक कडेन कांयच दिश्टी पडना, तांकां आमी कुड्डी म्हणटा. कोणाक कांय दिश्टी पडना तांकां. तर आयचो विशय आमकां सांगता की आमी भावार्थाचे नदरेन जियोन कुड्डेपण पयसावंक आपयता. बावडीनो, हांव आतां म्हणटालो ते भाशेन सगल्यांक आमकां देवान दोळे दिल्यात, पूण आमकां भावार्थाची नदर ना.
जायते पावट आमी जियेतना आमचें जिवीत, आमचें धोरण, आमचें वे ऑफ गोईंग अबावट ती संवसारी जाता. आनी जेन्ना आमी संवसारी नदरेन व संवसारी धोरण घेवन जियेता, आमी जिवितान सांडटा कालचें वाचप, म्हाका सुमया सुमया म्हूण तुमी सुर्गींच्या राज्यांत वेचना. पूण जो कोण आपलें गोर संवसारी वस्तूंचेर, संवसारी मनशांचेर, संवसारी गिरेस्तकायेचेर बांदिना, ते मनशाक की खरी भावार्थाची नदर आहा. तर पयलें खासगी जिवितान ही नदर आमी घेवया. कोण सदांच आमकां मेळचो ना आनी कितें आमचे लागीं पडे आहा तें सदांच आमचे लागीं आसचें ना. एवरीथींग इज पासींग एंड एवरीथींग वील वॅनिश वन डे. हें हेरूय शास्त्रां सांगतात आनी आमचो बायबलूय आमकां सांगता. सगळे नोपोयत जातले, एकूच उरतलें, तो म्हटल्यार मोग. आनी ते पासत ही नदर आसूंक गरज, कित्याक जायते पावट आमी एकामेका लागीं झगडटा, दुस्मानकायो आमी सांबाळटा, एकामेकाक भोगसूंक आमी तयार आसना. आमी फकत सुमया सुमया म्हणटा, मिसाक येता, नोवेना कोत्ता, आमी सगलें कोत्ता. पूण प्रॅक्टिकली आमच्या जिवितान हांव दुसऱ्याक भोगसूंक तयार ना. हांव दुसऱ्याशी वचून ताची खबर घेवंक हांव तयार ना. म्हाका जाय सगल्यांनी म्हजेशी येयल्लीं. सो असले कुड्डेपणान खासगी जिवितान आमी जियेता. भाग्यवन फ्रांसीस शावेर आमी जाणा ताचे एका टायमार जिवितान तोवूय हेच भाशेन आसलो. ही वॉज प्रावड, ही वॉज विलींग टू पूट अदर्स डावन. आपूण व्हडलो उरलोले ल्हान, आपूण हुशार गिन्यानान आख्खो संवसार आपूण जिखतलो, असले कुड्डेपणान एका टायमार तो जियेलो. आनी जायतीं पावलांय ताणें मारलीं. पूण मागीर लेटर ऑन ही रियलायज्ड हें कित्याकूच उपकारो ना, आख्खो संवसार जोडल्यार आनी तुजो आत्मो इबाडल्यार. दुसरें कुड्डेपण आमचे भावार्थाचे जिवितान. आमी भावार्थाचें जिवीत जियेतना आमी संवसाराची न्हंय म्हूण जेजून शिसां खातीर मागणें केलां, थंय उगडास केला, बापा ती संवसाराची न्हंय, देखून तांची चाल संवसाराची जावं न्हय. कितें आमचे समारंभ, आमचे क्रिस्तांवांचे समारंभ, आमचीं काजारां, आमचे रोस काडप, आमची फंक्शनां, आमचे बावतिज्म, आमचे क्रिज्म, आमची फेस्तां, ऑल नाव हे बिकम ताका म्हणटा आमी वर्ल्डली एंड कमर्शलायज्ड. कितलो आमी देस्पेस कोत्ता गोरजे भायर आमचे काजारांक, आमचे फंक्शनांक, आमचे बावतिज्मांक. आमी जाणा तें सारकें ना म्हूण, तरी पूण आमी कुड्डेपणान जियेता. कित्याक केलें काय विचारल्यार तेणें केलें म्हण. हेणें केलें न्हू, हेणें केलां म्हण हांव कोत्ता. मांयक पांयक रिणान घालून तांचे लागीं जायना, तरी आसतना आमी कोत्ता. कितलो लोक उपाशी मोत्ता, काजाराच्या माटवान गेल्यार कितलें जेवण आमी पिड्ड्यार कोत्ता. बावतिज्म, क्रिज्म, मागीर काजार जावन हा संस्कार, दे आर नॉट टू बी ताका म्हणटा आमी वायोलेटेड हे भाशेन करूंक फावना की सकाळीं आमी मीस केलें, सांजे म्हणल्यार सगलें विसरलीं, इतले नियाळ केले 9 दीस, मागीर कांय ना, तशें जावंक जायना. आमी भावार्थाची मनशां, आमी आचार मानून जियेना, आमी आचार मानूंक फावना. आमी शिकलोलीं मनशां, आमी कितलीं शिकता, पूण जायते पावट आमकां ही नदर ना. दोळे आहात आमकां पूण नदर ना. आनी ते पासत ती कोंकणी भाशेन एक उण्ण्या ओरयता म्हूण कोण गेलो, गायंदोड गेलो चिड्डोन मेलो म्हूण तसली खबर आयज तूं कोत्ता म्हूण हांव कोत्ता. पयशांचो विद्वास, पयशांचो शो. आनी निमणें बावडीनो हें नवें आयज हो हे एक्सपोजिशनाचो दीस आमी पाळटना
थोड्यो वस्तू आमी मोतीन दवरया. एक, म्हजो आनी तुजो टायम सदांच आसचो ना. आमकां देव sends us in a particular time. In that particular time, what I have to do, हांवें शुभ वर्तमान परगटूंक जाय. जावं संस्कारा वेळार, जावं खासगी जिवितान, जावं समाजांत देवान म्हाका धाडला विथ अ पर्पज. सो लेट अस हॅव दीस आय सायट ओत्मीक वाटेन की हांव सदांच आसचो ना. आनी बागेवन फ्रांसीस शावेरान तेंच ताणें केलें. आपूण सदां आसचो ना म्हूण जाणा जावन ताणें टायम नाका जाल्ले वस्तूंनी पिड्ड्यार करूंक ना. ताणें सोगलें आपलें जिवीत, एक एक मिनट, एक एक ताका म्हणटा देवान दिल्लें देणें ताणें ओत्मीक वाटेन ताका म्हणटा आमी विशाळ नोदरेन तो जियेलो आनी कितले ओत्मे ताणें साल्वार केले. तोरी चिंतना आमी मतीन दवरया आनी आमी घरा वयताना एक नवी नदर जेजू म्हाका दी म्हूण ह्या मिसांत आमी खतखत्यान मागुया. आमी उबी रावया सगलीं आनी थोडी आमची मागणी सगले बोडान आनी नेटान उदीक करून नवी नदर आमकां दी म्हूण मागून आमी सुमयाच्या पांयाशी दवरया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी संवसारी मोन सोडून देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया. Dunia dewa, aik आमचो ताळो, मुक्ती पोना मार्गा ओलो. आमच्या राष्ट्रीक फुडाऱ्यांनी सगल्यांचे उदरगत आनी मनीसपणाचे होक राखून बापाचो आदार तांकां मागुया. Dunia dewa, aik आमचो ताळो, मुक्ती पोना मार्गा ओलो. आमी दर एकल्यान संवसारीक कुड्डेपण सोडून फकत देव दितोली कुशालकाय आपणावंक बापाचो आदार आमकां मागुया. Dunia dewa, aik आमचो ताळो, मुक्ती पोना मार्गा ओलो. जिवितान कोश पिडा येता तेन्ना देवाचेर आमचो भावार्थ तीर दवरूंक बापाचो आदार आमकां मागुया. Dunia dewa, aik आमचो ताळो, मुक्ती पोना मार्गा ओलो. भोव मोगाळ बापा, आमी सगले भावार्थान ही आमची मागणी तुजे फुड्यान दवरल्यान कोनवाळायेन तूं ती आमकां फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. आमचे दोन हात उबारून सोर्वेस पोरक भेटोया. आमचे दोळे उबारून देवा वावरू पळोया. आमचे काळीज उबारून देवा खर्चाक मेळोया. ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोगो ओपुया. दुनिया तुज्याच मोरेपणान उद्या सोऱ्या दाना
सदा हमको जीवित पीताना पीना म्हज्या भाव भयणींनोय मोचें आनी तुमच्या हातांतलें बलिदान सोर पदवेदार देवाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दोयाळ बापा, काल ते काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमचे पुण्यांक कांयच फावो न्हय जाल्यारूय हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमचे सोर गरजांनी काकलुतीन आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा सोर काडी सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशेपण घेवन पयलेच पावटी आमचे मोदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें येवजण पूर्ण केलें आनी आमकां सासणीक तारणाचें दार उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बासायलोलें देणें तो वैभवान पोत्तून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलबारां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कुश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. आमी गावून बावार्थाचो गूट परगटया. Tuż
हात जोडया सगळीं आनी कितेंय तर तुका मागूंक जाय तुमी मागचें देवा लागीं उदीक करून कसलेंय तर आडकोळी आहा सैतानाची वो कितेंय तर आहा तुमचे मोतीन ओत्मीक कुड्डेपण आहा समाजीक कुड्डेपण आहा वो तुमचे खासगी जिवितान कसलेंय तर कुड्डेपण आहा तें पयस करून आनी मोगान जिवंक केरीत करपा आमकां मागुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी सोमेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागता आनी फ्रांसीस आमचो पाप साहेब फिलीप नेरी कार्डिनल आमचो गोवडी बाप सिमियांव आमचो आदारी गोवडी बाप आनी सगल्या योजनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो बोरवास मेलें ती आमची भाव भयणां तांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आम्हा सोमेस्तांची दया कर उदीक करून संवसारी वाटेन आमी चलता आमचें धोरण आमचें समारंभ आमचें जिवीत आमी संवसारी वाटेन जियेता तांची आंकवार मारी देवाची माये सांगाती भाग्योन जुजे तिचो निर्मळ पोती भाग्यवन दवरून दिता सर्व काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी भाग्योन फ्रांसीस शावेर ताचे बरोबर सान जुआंव फाकुंदो आमची कोरली फिरगोजेचो पात्रोन ताचे बरोबर सासणाच्या सुखान आमकांय वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमी क्रिस्त येण्याच्या काळांत हांव तयारी आमी कोत्ता ही जावन दी तयारी ओत्मीक वाटेन काडूंक पयसावंक कोणाक तर हांवें भोगसूंक ना वो कोणाशी हांव उलयना वो कोणाचो म्हाका राग आहा वो हांव संवसारी वाटेन जियेता बेबदिकाय कोत्ता सिगरेट ओडटा वायट व्यसनाक लोबदोला लेट अस ओपन आवर आयज एज सेंट फ्रांसीस झेवियर God opened his eyes. We are not going to live here for eternity. Time is short, time is passing, and so I have to live a good life, a life full of faith, a life full of values, a life which is ताका म्हणटा आमी शिव वर्तमान परगडपाचें जिवीत आमी जिवंक सगळीं कृपा मागून बराबर म्हणया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार उदीक करून ओत्मीक आनी समाजीक कुड्डेपणांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बोरवाशें नोतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुजें दवरून दितांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक माई मोगान आमी आस्ते तोंडान शांती वाटया
देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर. देवाचे शेले संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी. ते दोगूय कुड्ड्यांक नोदोर परत जेसून दिली. म्हाका नवी नोदोर म्हजो फ्रेंड वो म्हजी सोयरीं वो म्हजी घरचीं तांचे उद्देशी जेजू दिवंक सोदता. जावं इगोर्ज माते उद्देशी, जावं दोतोनी उद्देशी, जावं सेर्मा उद्देशी जेजू आजून पर्यंत जायते जाणांचे दोळे उगडटा. कोणाक खुशी आहा तें सोतमानू ती आमी सगलीं सुभागी. सुम्याक जे म्हाका फावना पूण जे म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड म्हाका सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. बाबा भयणीनो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला, फक्त तांणीच कोमयो घेवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयो घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कैथोलिक धर्मामध्ये जाने बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आज्ञा है. जाने बपतिस्मा संस्कार घेतलेला आहे ताणीच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारे. मोगाळो जेजू, तुझ्या आसने आमी भोगला. आमच्या काळजान तुवें ह्या वेळार रीक घेतले. दिसा दिसपट्ट्या आमच्या कोश्टा त्रासांक फुडो करूंक तूंच आमकां आदार आनी घोटाय दिताय. सोण एकल्याक आमकां कुरपेन तूं परताय. उपकारी मोनान
आनी दिनवासनेच्या काळजांनी तुजी किर्ती आमी गायता. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बाप्पा, आमच्या आत्मीक पोसणांक तुवें दिलाय ते जेवणान आमी दादोशी जाल्या. जेजूच्या कुडी रोगताचे हे गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंचे जाणवायेन मोल करूंक आनी सोर्गींचे देण्यांक आमी लोबदूंक आमकां शिकय आनी नवी नदर आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सगळे आमी बसूया. बाबा भयणीनो, आयची मिसाची भेट समोर उमलेल्या फादर केविन रॉड्रिगीस ताका आनी कोल्लीच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास, तशेंच गायन पंगडाकूय आमचे दिनवास. भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या रेलिकांच्या दाखोवणेच्या दिसांनी मिसांचो वेळ येपरी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 वाजता आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. ही मिसां आमचे डायोसिजींतली दर एक फिरगोस समोर उमतली. 3:30चे मीस आमची डायोसिजींतली खाती डायोसिजन बॉडी समोर उमतली. कोणी कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडॉल घातलेलें आसा, थंय बसून तुमी कुमसार जावंक जाता. कुमसाराचो वेळ सकाळी 5:30 ते 12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. सोत्राय दवरची. आयज 3:30चे मीस आमचे दोर प्रांताचो डिवायन मर्सी मुवमेंट भेटयतात म्हणटूच ह्या मिसाची आत्मीक सुरवात 3 वरांचेर गायन करून देवीक काकलुतीच्या तेर्सांतल्यान जातली. आयज भाग्यवन फ्रांसीस शावेराच्या कोपेलाशी जंयसर बाय आसा थंय मीस आसतले म्हणटूच ह्या मिसाक आत्मीक तयारी 9 वरांचेर सुरू जातली. तशेंच आयज 12:15 तामील भाशेन मीस आसतले. डिसेंबराचे 10 तारखेर कार्डिनल ऑस्वर्ल्ड ग्रेशियस दनपारां 12:15 इंग्लीश भाशेन मीस समोर उमतलो. तशेंच 10 तारखेर on the 10th of December, Cardinal Oswald Gracious will be celebrating Mass in English here in our Pendol at 12:15 p.m. Sogli ubi ravuya. सोर्वेस्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सवे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबकार. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर. भाग्यवंत फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसान देसांनी तूं केलोय आनी तुजो जीव जोडून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवास जावं आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो खासगी कुर्सो ह्या वेळार बापाक तूं उबार. आमच्या ओतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटाव. आमेन.
बाबा भयणीनो बागेवन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकांचो उमाव दर दिसा सकाळी 7 ते सांजे 6 पर्यंत चालू आसतलो. सो त्रायदूची उमाव घेवंक वेताना कोणेच फोटो वा व्हिडिओ काडचे न्हय. आमचे बाजिलिकेन दर दिसा एडोरेशन आसता सकाळी 5 ते सांजे 6 पर्यंत. फाल्यां दिसा मीस समोरमतात त्यो फिरगोजो हे परी सकाळी 6 मीस समोरमतात ओल्ड गोवा 7